सरकारी प्राथमीक विद्यालयांत शिकला, सरकारी इस्कॉलां सारकी शिकयना, ते कांयच सुविधा नासता, थंय शिकून भुरग्यांची वाट लागता असो म्हणून जर सगळ्यांचो समज आसा तो हाजे वयल्यान लोकांनी भायर काडून उडोवचो आनी भुरगीं जर बरी शिकपी आसा ती खंयी शिकून वयर सरता। सरकारी प्राथमीक विद्यालयांत ती चली मराठींतल्यान मुळावी शिक्षण घेवन आतां SSC बोर्डांत 96.50% मार्क घेवन गोंयांत दुसरी आयल्या आनी कोंकणींतल्यानय बी हाजे पयलीं शिकून गोंयांत पयली आयिल्ली एक चली आसा, फाटीं कितलींशींच वर्सां जालीं मडगांवची, तर कोंकणी भाशा मंडळाच्या मुळाव्या कोंकणी शाळेंत शिकून ती मागीर गोंयांत SSCक पयली आयिल्ली आनी आतां कोंकणींतल्यान शिकिल्ले कितलेशेच भुरगे आनी कितल्योश्योच चलयो 80, 85, 90, 92, 93 अशे पर्सेंटेजीस घेवन पास जाल्या। म्हणटकर मुळावी शिक्षण जें आसा तें इंग्लिशींत जाल्यार बरें, कोंकणींत जाल्यार वायट, मराठींत जाल्यार वायट अशें म्हणून जे थोडे लोक प्रोपागंडा करतात तें सामकें चूक। आतां मायभाशेंत शिक्षण दिवपा जाय, थोडीं भुरगीं कितें करतात, थोडीं भुरगीं आवय बापूय मराठींतल्यान भुरगीं शिकल्यारय बसून ती मायभाशेंतल्यान शिक्षण दिल्यार बऱ्या पडटा अशें म्हणटात, ती मराठीक मायभास म्हणटात। मराठी मायभास महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रांतल्या लोकांची, मराठी लोकांची, गोंयची मायभास कोंकणी। मराठी आमची लागींची भास आनी गोंयच्या हिंदूंक आपलें हिंदुत्व राखून दवरपाक खूब वर्सां पयलीं 300-400 वर्सां पयलीं मराठी उपयोगा पडल्या, मराठीन आमचेर खूब उपकार केल्या। देखून मराठी आमकां तेन्ना जी संवय जाल्ली ती संवय अजुनूय आसा। मराठी वाचता आमी, मराठी शिकतात, मराठी बरयतात आनी कोंकणी आतां सगळे गोंयचे सगळे लोक कोंकणी उलयतात। भायले लोक बसून आयल्या ते हांगा कोंकणी उलयतात गोंयच्या लोकांक समजुपा जाय म्हणून। कोंकणींतल्यान शिक्षण सुरू जाल्यार खूब 40-50 वर्सां जालीं, सवका मुखार सरता, फास्ट मुखार सरपा वाट्याचें सवका मुखार सरता। आतां शाळांचो नंबर वाडटा आनी कोंकणींतल्यान बसून शिकल्यार आतां बरे तरेन मार्क मेळोवपा जाता हें सिद्ध जालां। ल्हानपणांत जेन्ना भुरगे मुळावे शाळेंत वता तेन्ना ते गिन्यान एकठांय करपाक वचना, नॉट टू गेन नॉलेज, ते वता बुद्धीचो विकास जावपाक आनी बुद्धीचो विकास मायभाशेंतल्यान शिकल्यार सगळ्यांत बरो जाता अशें म्हूण जगांतले सगळे तज्ञ जे आसात, एकलोय तज्ञ वेगळो उलयना, प्रत्येक तज्ञान हें मत दिलां आनी रिसर्च करून मत दिलां। युनायटेड नेशन्साचे युनेस्कोन धरा आनी खंय धरा सगळे देशांनी मायभाशेंतल्यान म्हणजे आवय भाशेंतल्यान मुळावी शिक्षण दितात। आवय भास म्हणजे कितें, एक म्हणजे आमी समजतात तशी आवयच्या दुधांतल्यान येता ती भास, आनी दुसरी गजाल म्हणजे जी घरांत उलयतात सर्वसादारणपणान परिसरांत जी उलयतात ती मायभास जाता। सगळ्यांत म्हत्वाची भास ती मायभास जाता। म्हणटकर सांगपाचें म्हणजे जे चुकीन आमी मराठीच्या मोगान आनी पूण चुकीन मराठी आमची मायभास म्हणटा गोंयकार ती चूक। पूण गोंयांत आमचे इतिहास असो आसा की मराठींतल्यानय शिकल्यार कोंकणींतल्यान शिकल्यार आमकां बऱ्या पडटा। आमच्या मतान कोंकणींतल्यान शिकल्यार फुडाराक चड बऱ्याक पडटलें। मराठी गोंयांत कितें शिक्षण कित्याक प्रसार जालो हाजी हो विशय जो आसा तो वेगळो, ताका चड वेळ लागतलो, ताका आमी हांगा हात घालनात। सरकारान कितें केलां, सरकारान एका वटेन म्हणलां की मुळावें शिक्षण आवय भाशेंतल्यान जावंक जाय, पूण दुसरे वटेन कितें केलां, इंग्लीश मुळावे शाळांक ग्रांट चालू दवरल्या, अनुदान चालू दवरलां। म्हणजे सरकाराचे दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे अशेंच म्हणचें पडटा। तर सरकारान हे दोन तरांचे दांत वापरपाची संवय सोडची आनी जे दांत लोकांक दाखयता तेच दांतांनी सरकारान खावचे अशी आमची सरकाराक सुचोवणी आसा। आनी लोकांनी बी सरकारा फाटल्यान लागपा जाय, सरकार करतलो म्हणून रावपाक जायना, लोकांनी फाटल्यान लागले शिवाय सरकार कांयच करना। हाजे पयलीं हांवें सांगलां गव्हर्मेंट ऑलवेज रिएक्ट्स, गव्हर्मेंट डज नॉट एक्ट म्हणून। सरकार आपूण जावन कारवाय करना, लोकांनी कारवाय केल्यार ताका उत्तर म्हणून दुसरी कारवाय करता। देखून सरकारी जर एक्शन जावपा जाय, कारवार जावपा जाय, लोकांनी बी फुडें सरपा जाय। गांवांनी आमकां कोंकणी शाळा जाय अशें म्हणून सरकाराक सांगपा जाय आनी सरकार मागीर तें घालून दितलो। सद्या कोंकणी शिक्षणाचे विशीं एक अनुदान जर सोडलें जायत, अनुदानाचो विशय सोडलो जायत सरकारान खुबश्यो बऱ्यो कारवाई केल्यात आनी सरकारा कडल्यान त्यो आमी करून घेवपाक जाय। हो जालो आमचो दुसरो विशय।
जायात जागे जायात जागे. आमचो तिसरो विशय आसा शिक्षण हक्क कायद्यांत गोंधळ आनी गोंयच्या शिक्षण कायद्यांत चड गोंधळ. ह्या दोन गोंधळां मदीं गोंयकार चिड्डल्यात. पळयात हो व्हिडिओ. 8वी मेरेन शिकूं नाकात, कोणूच नापास जावचो ना. 8वी मेरेन शिकूं नाकात, कोणूच नापास जावचो ना. मागीरूय बी शिकूं नाकात, कोणूच पास जावचो ना. मागीरूय बी शिकूं नाकात, कोणूच पास जावचो ना. खरें म्हणजे कपिल सिब्बलाचे भूत बोर्डाचेर स्वार जाले अशें हांव म्हणूंक शकता. एब्सोल्युटली फुलीश पॉलिसी. इट हॅड टू हॅव सर्टन पॅरामिटर्स बिफोर दॅट पॉलिसी इज इम्प्लिमेंटेड. केवळ आयडिया हाय असल्यो म्हणून जायना, त्यो प्रॅक्टिकल ग्रावंडाचेर प्रॅक्टिकल आसूंक जाय. त्या पॉलिसी मुळे अनेक जाग्यार भुरगे परिक्षेकूच बसनात. आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा 8वी पर्यंत भुरग्यांक नापास करपा जायना असो म्हणून जो शिक्षण हक्क कायद्यांत कायदो आसा तो सारको न्ही, तो चूक. ताका लागून खूब गोंधळ जावपाचो आसा. हो गोंधळ जावपाक सुरवात जाल्या. आमी कितें म्हणटा तो एक गोंधळ. आनी खुबशे गोंधळ आसा. पयलो गोंधळ म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्या प्रमाणे एका क्लासांत 35 वयर भुरगीं आसूंक जायना. आनी आमचे गोंयचो शिक्षणाचो कायदो जो आसा गोवा एज्युकेशन एक्ट त्या प्रमाणे एका क्लासांत 44 ते 48 भुरगे आसूं येता. 48 वयर आसूंक जायना. म्हणटकर हे पळयात तरी खंयचो कायदो लावपाचो, हो कायदो लावपाचो काय तो कायदो लावपाचो. आनीक जर 35 जाणांचो कायदो लायलो जायत जाल्यार सगळीं भुरगीं खंय वतलीं, आनीक इस्कोलो कोण घालतलो, हे सगळे प्रश्न पळय आसात न्ही. दुसरी ते कोणेच सोडोवना. फक्त भारत सरकारान घालून दिला. तुमी मानतले न मानतले, चालीक लायतले, चालीक लावपाक कुस्तार पडटा, सोंपें पडटा, ह्यो गजाली तुमी पळोवपाच्यो. भारत सरकार कांय करना. दुसरी गजाल, भुरग्यांक शाळेची वरां जी आसा ती वाडयतले. ती वाडोवपाक आनीक सुविधा जाय पडटल्यो. कसल्यो सुविधा तर तांकां आनीक रूम जाय पडटले, तांकां रेस्ट थोडे कितें सीक जाली आनी कितें जाली न्हिदपाचो जागो जाय पडटलो, बरी कॅन्टीन जाय पडटलें, स्पोर्ट जाय पडटले, सगळ्यो सुविधा वाडोवच्यो पडटल्यो. आनी ह्यो वाडोवपाक सरकारान 3 वर्सां दिल्लीं फक्त. 2010 भारत शिक्षण हक्क कायदो चालीक लागलो सबंद भारतभर. आनी 3 वर्सां भितर तुमी ह्यो सगळ्यो सुविधा तयार करपा जाय अशी भारत सरकारान सगळ्या राज्यांक ऑर्डर दिली. अजून कांयच जावना. अजून एक पसून सुविधा इम्प्रूव जावना, सुदारूंक ना. म्हणटकर हे खंय पावतले हें कोणाक खबर ना. आनीक दुसरी गजाल, गोंय शिक्षण कायदो घेया. गोंय शिक्षण कायद्या प्रमाणे भुरग्यांक एडमिशन दिता आसतना, प्रवेश दिता आसतना मेरिटाचेर दियात. आनी मेरीट म्हणजे दर्जो कसो बेसपाचो हें गोंय सरकारान बरें वेवस्थिशीर सारके शास्त्रीय पद्दतीन सांगून दिला. आनी त्या प्रमाणे गोंयची सगळीं इस्कॉलां सद्या वतात. शिक्षण हक्क कायदो कितें म्हणटा, सर्ती घालात. सर्ती घालून म्हणजे जे 50 समज सिटां आसलीं, तुमकां समज 51-52 भुरगीं आयलीं जाल्यार सर्ती घालात आनी सर्ती प्रमाणे जे येता ते नाका. आनी एडमिशन कोणाक नाकारपा जायना. म्हणटकर आनी इस्कॉलांतल्यान कोणाक भायर धाडपा जायना. म्हणटा हे सगळे कायद्या लागून शिक्षणाचे फुडाराक बरें जावपाचें आसा काय वायट जावपाचें आसा तें कोणाक खबर ना. आनीक फुडें कितें जाता हो व्हडलें एक प्रश्नचिन्ह. आनीक मुख्यमंत्र्यान म्हणलें ती एक गजाल खरी की 8वे पर्यंत नापास जावचें ना अशें म्हणलें. म्हणटकीर भुरग्यांक एक शिथिलता येता, एक सॉर्ट ऑफ रिलॅक्सेशन. सुशेगाद करया रे, कित्याक कांय कोण नापास जायना अशें म्हणून. आनी मागीर ताजो परिणाम फुडल्या जिवनांत ताजो वायट जावपाक शकता. आतां ही जाली शिक्षण कायद्याची गजाल, आमच्या कायद्याची गजाल. आतां शिक्षण हक्क कायदो भारतभर कितें चल्ला ही गजाल वेगळी. गोंयांत आमी शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपाक कितें करता. आमचो SSC बोर्ड घेयात. NCERT सिलेबस जी आसा, कार्यक्रम कार्यपद्दत जी आसा आनी विशय जे आसात तातूंत सगळे चड कुस्तार जाता म्हणून ते सोंपे करून दवरल्यात अशें म्हणून म्हाका समजता. सोंपे करून कित्याक दवरल्यात, चड भुरगे पास जावचे म्हणून. आतां विशय सोंपे करून चड भुरगे पास जाल्यार तांकां राष्ट्रीय पावंड्याचेर जी तांची ज्यो सर्ती लागतात, इंजिनियर जावपाक नाल्यार डॉक्टर जावपाक नाल्यार IAS भितर सरपाक नाल्यार व्हडले व्हडले बँकेचे परिक्षा भितर सरपाक गोंयच्या भुरग्यांक जी सर्त करची पडटा तो अभ्यासक्रम कमी करून चड भुरगे पास जावन थंय कांय कोण पावचे ना. कोणाक मदत करता तुमी चड भुरग्यांक पास करून. म्हणटकर हाजेर विचार जावपाची गरज आसा. बाबा आमी अभ्यासक्रम आमचो चड कुस्तार करपाक जाय,
काय ॲटलिस्ट कमी कमी कुस्तार करूंक जायना, चड सदळ करपा जायना, चड सोंपो करपा जायना. NCERTन दिला तसोच पाळूंक जाय. हें सगळ्यांत मुख्य. आनी बेठेच चड लोकांक, चड भुरग्यांक पास करपा खातीर कमी कमी सवका तुमी चलात, सुशेगाद करात आनी चड अभ्यास करनासतना पास जायात. ही फिलॉसॉफी पळय आसा न्ही, ती फिलॉसॉफी भायर मारपा जाय. भुरग्यांची तांक पळय आसता न्ही गोंयची, ती बरी करपाक आनी तांकां फुडले मळब हातान घेवपाक तसली तांक तांच्यांत आमी निर्माण करपाक जाय. ती निर्माण करतलो जाल्यार मातशें सिलेबस मातशें चड कुस्तार करपाक जाय. हो जालो आमचो तिसरो विशय. जायात जागे आमचो चवथो विशय आसा सरकार आनी पणजे CCP, पणजे म्युनिसिपालिटी हातूंत झगडी. गोंयच्या आम आदमी खातीर कायदो आसा, फायदो ना. गोंयच्या आम आदमी खातीर कायदो आसा, फायदो ना. गोंयच्या आमच्या सरकाराक फायदो आसा, कायदो ना. गोंयच्या आमच्या सरकाराक फायदो आसा, कायदो ना. If anybody wants to do anything in Panjim, first they have to either take a license, construction license, repair license. Here, no license has been taken. So I am saying, you follow the process. Bring the plans to PDA. From PDA, bring the plans to the CCP. CCP will see if everything is okay. Then they have to pay the fees to CCP, over 1-2 crores rupees. Nothing of this sort has happened. Then please don't misunderstand me that there is a confrontation between me and the government. I have excellent relation with the Chief Minister. We are both good friends. We both are trying to do something good for Panjim. But when it is question of principles, technicalities, it has to be followed. So all what I am saying, I have told my commissioner that he should send a stoppage work order to the MD GSIDC, that until and unless the Corporation City of Panjim know what is going on there, who is the client doing the job, what type of job, nobody knows. People of Panjim have been flooding me with emails. People of Panjim have been flooding me with letters. They have been coming personally meeting me. They are asking me, Mr. Mayor, what is going on in Panjim next to the Captain of Ports? I told them I don't know anything, because this project was more than a year old when the previous panel was there. You should have asked the previous mayor what was going on. पयर सुरेंद्र फुर्तादान अनाउन्स केला की सरकारान म्युनिसिपालिटीची परवानगी घेना आसतना, लायसन्स घेना आसतना जेटी सुरू केल्या. 1 वर्स जालें म्हणटा तो, म्हणजे BJP सरकार आसतना. आनी आतां तो सरकार म्हणटा एक ब्रिज बांदतलो, पूल बांदतलो बेती टू पणजे. ताजेय बी कांयच परवानगी कांयच ना. म्हणटकर फ्रांसाचो खंय एक राजा आसतालो, लुई 14 म्हणून, 14वो लुई. तो म्हणटालो लेता सेबुआ, म्हणजे आपूण राजा, आपूण करतो तो कायदो. म्हणटकर आतां आमी लोकशायेंत आसात 400 वर्सां उपरांत, 300 वर्सां उपरांत. आनी भारतीय लोकशायेंत कायदो हो सुप्रीम, रूल ऑफ लॉ म्हणटा ताका. लॉ रुल्स, रूल ऑफ लॉ. म्हणटकर कायदो जर सुप्रीम आसलो जाल्यार सरकाराक बसून कितें तर बांदतलो जायत पणजेत आनी म्युनिसिपालिटीचें परमिशन घेवपा जाय, म्युनिसिपालिटीचें परवानगी घेवपा जाय, लायसन्स घेवपा जाय. ते घेना आसतना बांदप म्हणजे बेकायदेशीर. सरकारच जर बेकायदेशीर कामां करपाक लागलो जाल्यार मागीर सरकार लोकांक कायदो पाळात, कायद्या प्रमाणे करा अशें म्हणून कशें म्हणटलो. म्हणून सरकारान हाजेर विचार करपाक जाय आनी चवकशी करपाक जाय. बाबा हातूंत फावो त्यो परवानग्यो काडल्यात काय ना, आनी परवानगी जर काडूना जायत सारक्यो परवानगी सगळ्यो काडच्यो म्युनिसिपालिटी कडल्यान. मागीर म्युनिसिपालिटीक कोणीय मेयर आसूं आनी कोणीय कावन्सील आसूं, म्युनिसिपालिटीक ऑफिसरूय आसा, ते कायद्या प्रमाणे वतले. म्हणटकर तांकां सरकारान मातशें परिक्षा करून ताजी बाबा खंय पावलां, कितें पावलां, आमी कसल्यो चुको केल्यात त्यो सगळ्यो चवकशी करून तपासून तातूंत परवानगी घेवपाक ताबडतोब पावलां उखलची. म्हणटकर पणजे खातीर कितें बरें सरकार येवजिता पळय न्ही, ते कायदेशीर रित्या जावन पडटलें. हो जालो आमचो चवथो विशय. आयचे विशीं आमचे हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार. जायात जागे पळयत रावात, प्रुडंट मिडिया पळयत रावात. नमस्कार.